केल्ले आसा क्वारंटायन फॅसिलिटी एक्चुअली तेंच्यांनी ही आयसोलेटेड प्लेस न्ही त्या हांगसर दवरच्या पेक्षा तेंच्यांनी ही प्लेस जी आसा ती शिफ्ट करून आनी दुसरे खंय लोकेशनाचेर व्हरचें जेणे करून लोकांचेर ताचो परिणाम जावचे न्ही गोंयच्या हें हांव स्टेट गव्हर्मेंटा लागीं मागतां. गावडे बाब GMC सुद्दां पब्लीक एरियानूच आसा, SMRC पब्लीक एरियान आहा, सगळेच पब्लीक एरियान आहा. मागीर आयसोलेटेड प्लेस कशी तयार करपाची हेजेर तुमी कितें सांगू शकता? आतां हें हेल्थ डिपार्टमेंट सांगता आयसोलेशन प्लेस करपाक जाय म्हणून तेन्ना हो हेल्थ डिपार्टमेंटाक आय एम नॉट मेडिकल एक्सपर्ट सांगलेलें ना तेंच्यांनी. Trustees were not informed nobody. So MPT has taken a decision on its own. हांवें जेन्ना विचारलें चॅरमॅनाक परत रिपीट करता MPTन डिसिजन घेवन स्टेट गव्हर्मेंटान घेतलें आनी जेन्ना अशें डिसास्टर कितें जाता तेन्ना स्टेट गव्हर्मेंट टेक ओवर करता तेन्ना आपल्या चॅरमॅनान सांगलेलें आसा की आपल्या हाती कांय ना म्हणून. ही म्हायती म्हाका नाशिल्ली. आज हांवें चॅरमॅनाक जेन्ना मेळ्ळो तेन्ना चॅरमॅनान सांगलें की आपल्याकय खबर ना हें स्टेट गव्हर्मेंटान डायरेक्टली टेक ओवर केल्लें आसा अंडर दी डिसास्टर मॅनेजमेंट. जेन्ना विथावट टेकिंग इन टू कन्सिडर चॅरमॅनाक तो कन्सिडर घेतलो स्टेट गव्हर्मेंट घेतलो जाल्यार इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट. आतां थंय तेंच्यांनी ते लोकांक क्वॉरंटायन केल्ले आसा पण एक्चुअली ही प्लेस जी आसा ती एकदम लागीं आसा. थंय लोकेलिटी रावता हार्बर एरियेन आमचे लोक रावतात. त्याच बरोबर ज्या बिल्डिंगेन तेंच्यांनी लोकांक क्वॉरंटायन केल्ले आसा थंय काही पोर्ट युजर्स आसा ताजे सगळे थंय बँक आसात, 2 बँकी आसात. प्लस हार्बर एरिया म्हणजे एक क्रावडेड एरिया, एक ट्युरिस्ट प्लेस आनी अशा प्लेसीचेर तेंच्यांनी तांकां दवरप न्ही. तेन्ना आनी एक सुद्दां मनीस जर असो ते कोरोना व्हायरस जालो जर भायर सरलो जाल्यार हेजो परिणाम गोंयच्या लोकांचेर जावपाक शकता. Only today morning we came to know that all the people from the airport they were to be brought and kept in old AO building that is on the 3rd and 4th floor. त्याच फाटल्यान आमची कमिटी आमची युनियन कमिटी मेवले आनी आमी डेप्युटी चेअरमॅन वचून हें केलें ताका. तेन्ना आमचे ते कलेक्टर ऑर्डर दाखयली. तो सांगपाक लागलो वी हॅव टू फॉलो द कलेक्टर ऑर्डर्स अदरवायज वी वील बी अरेस्टेड. No, but being having so many employees in the port and having these people there, what is your feel now? What do you think? Don't you feel you will be vulnerable? Yes. आमचे union decision we took. We told our deputy chairman also, if they have been kept here, our full office staff will remain at Sada and will not attend the work until this is cleared. So now what is your next step? You will come on the road? Yes, we are surely. If employees are there, we will be there. Because we few people can't come on the street. If support is there, employees are there, people are there, will naturally come on the street. डिसिजन अशें जाला दिसता. हांव मागीर डेप्युटी कलेक्टरेट उलयला, कलेक्टरेट उलयला आनी CMा कडेन उलयला. आतां कोण ट्रॅव्हलर्स आसता तांकां एअरपोर्टाचेर म्हाका सांगलां अशें डेप्युटी कलेक्टरान की फ्लायटान कोण पॅसेंजर येता तांकां फर्स्ट रावंडाक चॅक करपाक एअरपोर्टाचेर मारगांव एक सेंटर केला. थंय जर तांकां ते कंट्रोलान येयना जाल्यार चिकालीम कॉटेज हॉस्पिटल इवन SMRC घेतला म्हणून आयकता आनी थंयच्यान मागीर GMCन तांकां धाडटा कोण रिफॅक्टेड पावलो जाल्यार. पण कोणाक पयलें जें इन्स्पेक्ट करता पळय तेन्ना इमिजिएटली जर कळ्ळें जाल्यार ताका 14 days जर ऑब्जर्वेशन अंडर दवरूंक जावो जाल्यार ताका ऑब्जर्वेशनाचेर दवरतना 14 दीस दवरलो जाल्यार आनी जागो खंय ना जाल्यार MPTन एक ओल्ड बिल्डींग आहा ती आयडेंटिफाय केल्या अशें आयकता. तेन्ना इमिजिएटली डेप्युटी कलेक्टर वचून मेळोन ताका सांगलें त्या जाग्यार करूं नाका कित्याक ती थिकली पॉप्युलेटेड एरिया आनी इतले स्प्रेड जाता अशें कळ्ळें उपरांत लोक आमचे तर तो म्हणपाक आपूण लोकांक आमी समजोवंक जाय. हांव म्हणटा तें कितें जालां तेच्या अगेन्स्ट आमी डेफिनेटली हे सगळें कंट्रोल करपाक एकामेकांक सपोर्ट करपाची गरज आहा. अवेरनेस आनी आमी एकामेकांक हेल्प करप हें गरजेचें आहा. पूण ह्या एरियान थिकली पॉप्युलेटेड एरियान हाडली जाल्यार आमचे लोक आतां फोन येवपाक लागला. तो म्हणपाक लागला आपणा कलेक्टरा कडेन ऑर्डर. हांवें कलेक्टराक फोन केलो, डेप्युटी चेअरमॅन MPT कडेन उलयलो, कलेक्टरा कडेन उलयलो. कलेक्टर म्हणपाक लागलो आपको गायडन्स है वो हिसाब से हमको करना पड़ेगा. ते जाल्या उपरांत हांवें CMाक सांगलें की हांगा ऑलरेडी कितलेशे इश्यूज क्रॉपअप जायत आसता. आमचो सगळ्यांचो बेल्ट किंवा कितें तरी व्हायरस येयला असो येवंक जायना. हें बेगींतल्या बेगीन कितें तरी ताका हांवूय देवा कडेन मागता की सोल्युशन येवचें. पूण इन द मेन टायम प्रिकॉशन घेवपाक जाय. ह्या उद्देशान थिकली पॉप्युलेटेड एरियान हाडटना तांकां पोर्टान म्हणजे एअरपोर्टा वयल्यान येयल्ल्यांक तरी हांगा हाडप न्हय. आतां अप टू पोर्ट येयल्ले जाल्यार ते सुद्दां डेंजरस. आमकां खूब कितें खबरी आनी थोडे रुमर्स जाता. लोकां कडेन एक रिक्वेस्ट आहा पयलीं रुमर्स बेश्टे आयकनाका, बेश्टे पॅनीक जायनाका एकामेका भितर. आमी सगळे एकामेकाक सांबाळून घेवपाची गरज आसा. पूण हो विशय हांगा हाडप आनी पोर्टान हाडप आनी हांगा तो चॅक करपाक सेंटर ओपन करप हेच्या विरोधान खुबशे लोक म्हाका फोन करपाक लागले म्हणून हांव CMाक मॅसेज दिल्या. CMान सांगलां आपूण तें पळयता.